बायलांक स्वताची मजत करपी गट आर्थीक नदरेन घटमूट करपाक दिकेन सरकारान व्हडलें पावल उबारला। आता मेरेन राज्यांतल्या 380 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक RDA वरवीं 450 कोटी रुपया मेळयले। सांखळीन आयोजीत केल्ल्या पुरुमेताचे फेस्त कार्यावळींनी तांणी वांटो घेतलो। बायलांच्या उद्देगाक आनी वेवसायाक चालना दिवप हो सरकाराचो निर्धार आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। RDA डिपार्टमेंट जे चलता किंवा आम्ही जे चलयता हे फक्त महिलांच्या खातीर म्हटल्यार जाता, कारण RDA डिपार्टमेंटातूय काम करपी इट इज मोर दॅन 90% महिलाच आसा आणि ते महिलांच्याच खातीर काम करता। सगळ्यो गजाली जितक्यो करता ह्या डिपार्टमेंटान त्यो महिलांच्या खातीर करता। पुरुमेताच्या बाजाराच्या निमित्तान आत्ता तुम्ही पळयले की 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि जवळपास 10-12 लखपती दिदी हांकां वयर आत्ता आफोन हाडून तुम्ही जर पळयशात जाल्यार कमीत कमी आतांच 7 कोटी रुपयाचे लोन डिस्बर्समेंट केला। कितले? 7 कोटी रुपया। 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मदीं 450 कोटीचे लोन डिस्बर्समेंट फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात केला आणि हे कोणाक दिला? सगळ्या महिलांक भगिनींक दिला। आणि दोतोरान सांगलें तें बरोबर आसा। हे लोन जर आमकां दादल्यांक दी म्हटलेलें न्ही, तो प्रेमराजे म्हणटा ना, म्हणटा तुमकां लोन ना। कित्याक खबर आहा? ही गॅरंटी फक्त बायलांची गॅरंटी मोदीजीन घेतल्या। महिला पैसे घेता जाल्यार मोदीजीची गॅरंटी आहा, दादले पैसे घेता दादल्यांक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक पैसे ना, फक्त महिलांक आसा। 450 कोटी रुपया गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक म्हणजे कमी न्ही। म्हणजे विचार करात की कितल्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या हातात पैसे पावले, तांच्यांनी त्याचे वेगवेगळे बिझनेसीस केला। खूप जणांचे पळयतालो, म्हणून हांव त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। आम्ही फक्त म्हणजे महिला सशक्तीकरण हे उलयना, वुमन एम्पावरमेंट हांव फक्त विशय उलयना, तर तांकां खऱ्या अर्थात एम्पावर करपाचें काम म्हज्या सरकारान 7 वर्साच्या कार्यकाळात केला। आणि हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे कडेन वयता आसतना म्हाका खूप बरें दिसता की प्रत्येक महिला भगिनी वेगळ्या कसल्या तरी बिझनेसाच्या माध्यमान म्हाका सदोदीत मेळटा आणि सांगता दोतोर तुझ्या RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आपण लोन घेतले म्हणून हो बिझनेस सुरू करूंक शकले, आपण ब्युटी पार्लर सुरू केले, आपण आपलो व्हेजिटेबल बिझनेस सुरवात केलो, आपण आपले लस्सी पॅकिंग सुरवात केले, आपण आपले तांदूळ पॅकिंग आणि ब्रँडिंग करून विकपाक सुरवात केले, कोणी हरसाणे केले, वेगवेगळे बिझनेसीस आसतले जे कोणी इमेजिनूय करूंक नासले हे बिझनेसीस करपा खातीर सुरवात केले। हांव आमच्या डिपार्टमेंटाचे मनापासून हांव धन्यवाद म्हणटा की खरोखरच एक बरो उपक्रम आसा। एका वरा पयलीं जेन्ना हांव हांगा आयिल्लो आनी प्रोग्राम चालू आसलो, हांव आमचो पार्टी अध्यक्ष आमी पुरुमेताचो फेस्त पळयतालीं आनी जेन्ना पळयतना अशें दिसलें थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आसले, थोड्यांचे इंडिव्हिज्युअल आसले, पण तांच्या जे तोंडार हास्य आसले, तांच्यान जी एनर्जी आसली ती खरोखरच ती आवडीन हांगा उबे आसली, मनापासून तांच्यांनी कितें कितें केल्लें। आमी थोड्या जेन्ना स्टॉलाचेर गेला तेन्ना कोणी तरी आनी तुमी जर पळयशात प्रत्येक स्टॉलाची नांवां म्हणजे ती बेश्टी नांवां दिवपाक जाय म्हणून दिवंक ना, जाल्यार बरी एक मनान चिंतून म्हणजे खरीच ती नांवां म्हणजे ताका बरो मिनींग आसलेली किंवा त्या नांवानच सगळो अर्थ भरलेलो अशी दिल्ली। आणि हे केन्ना जाता? तर जेन्ना ही मनापासून पार्टिसिपेट जाता। आणि हे सगळें केन्ना जावंक शकता? आज आमचे सरकार जर पळयशात अंडर द लिडरशिप ऑफ आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रत्येक घटकाक टच केल्ले आसा। रादर जाणट्यांक म्हणा, बायलांक म्हणा, भुरग्यांक म्हणा, रादर तुमकां एंटरप्रेन्योर म्हणजे तुमकां फोर्स करता की बाबा बिझनेस करपाक, किंवा तुमच्या हेल्थाची काळजी म्हणा, किंवा एज्युकेशनाक म्हणटा, किंवा कोडिंग एंड रोबोटिक, किंवा AI म्हणा, किंवा वर्क फ्रॉम गोवा। तुम्ही 2 दीस पयलीं जर पळयले आसतले, हांव जाणा आज आमी सगळे डिजिटली खूप ऍक्टिव्ह आसा। वर्कर्स स्पेशल IT डिपार्टमेंटाचे सॅकाथॉन म्हणजे सेक्साचेर बसून गोंयान काम करचे, म्हणजे गोंयान फक्त टुरिझमा खातीर येवपाचे ना, जाल्यार काम करपाकय तुम्ही गोंयान येयात। इतलो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला, इतली आमी डिजिटल आमी कनेक्टिविटी केल्ली आसा।